बहुमानिस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, त्याच भशेन सन्माननीय सोयरे गोंय राज्याचे पंचायत आणि येरादारी मंत्री सर माविन गुदिनो, पंचायत संचालक सर नारायण गाड, हांव सगळ्यांक येवकार दिता. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना हांव पंचायत संचालक सर नारायण गाड हांचे कडेन मागता तेणी येवकाराचें उलोवप करचें. नमस्कार. व्यासपीठाचेर उपस्थित छोट्याशा फंक्शन करता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बहुमान्य डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तसेच गोंय राज्याचे पंचायत मंत्री बहुमान्य माविन गुदिनो सर, किती करतलो तो ताच्या उपरांत झेडपीचे सीओ म्हणजे सहकारी ऑफिसर आणि तुम्ही सगळे व्हडा संख्येन उपस्थित राहिल्ले झेडपी मेंबर्स. पंचायत राज कायद्या सकयल इलेक्शन कमिशनान झेडपीचो निकाल जाहीर केल्यानंतर तो पंचायत डायरेक्टर आणि पंचायत डायरेक्टर मागीर सगळ्यांक कॉमन नवीन निवडून आयिल्ल्या सगळ्या झेडपी मेंबरांची पहिली मीटिंग दवरता आणि त्या मिटिंगेक सगळ्या झेडपी मेंबरांना तू दोग जाणांच्या दितो ओथ ऑफ ऑफिस म्हणल्यार तांचो शपथविधी जाता. त्या संदर्भात आयचो हो सुंदरसो सोहळो शपथविधीचो जाता. तुमकां सगळ्यांक ठीक आहे. हांव नारायण गाड डायरेक्टर पंचायत तुमच्या सगळ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन स्वागत करता. तुमच्या यशाबद्दल तुमचे अभिनंदन करता. गोंयच्या जनतेक आणि देवान तुमकां ही जी संधी दिल्या लोकांची सेवा करपाची, त्या संधीचो पुरेपूर फायदो घेवन तुम्ही ताचे भांगर करतले हाची आमकां खात्री आसा. ह्या सरकारान जनसेवेचे जे व्रत स्वीकारला, लोकांची सेवा करपाचे जे एक व्रत स्वीकारला, त्या व्रतान तुम्ही सहभागी जातले आणि तुमच्या परीन तुमच्या वतीन तुम्ही जनसेवेची लोकांचे प्रश्न वेगळे वेगळे जे प्रश्न सुद्धा करपाचो आपल्या परीन सरकारच्या मदतीन प्रयत्न करतले हाची आमकां पूर्ण खात्री आसा. तुमच्या जीवनातलो हो आनंदाचो क्षण आणि ह्या आनंदाच्या क्षणान तुमच्या आनंदात सहभागी जावपाक मुद्दाम हांव मुख्यमंत्री सर आणि पंचायत मंत्री सर हांगा उपस्थित आसात. ते तुमकां मार्गदर्शन करतले. तुमचे हक्क तुमचे अधिकार हाच्या बद्दल एक डिटेल ट्रेनिंग तुमकां थोड्या दिसान दिली वतली, जेणे करून तुमच्या कार्यपद्धतीचे ज्ञान तुमकां प्राप्त जातले. परत एकदा हांव गोंय सरकारच्या वतीन काळजा मनांतल्यान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. फुडली सुवातेर आता उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा. आता फुलाचे तुळे भेटून आमच्या मानेस्ताचे आमी स्वागत करतात. पयली सुवातेर बाय सीतम नायक हांचे कडेन मागता ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री बहुमानिस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत संत हांकां फुलाचो तुरो दिवन तेंचे स्वागत करचें. दुसरी सुवातेर हांव मागता बाय सपना नायक आनी गोंय राज्याचे पंचायत आनी येरादारी मंत्री सर माविन गुदिनो हांकां फुलाचो तुरो भेटोवन तेंचें स्वागत करचें. मागता बाय सीतम नायक आनी पंचायत संचालक सर नारायण गाड हांचेय बी तुरो दिवन स्वागत करचें. माचेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक विनंती आसा, पारंपारीक दिवली पेटोवन आमी ह्या कार्यावळीचे विधिवत उक्तावण करचें.
देव बरे करू सर. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना हांव मागता गोंय राज्याचे माननीय पंचायत आनी येरादारी मंत्री सर माविन गुदिनो हांणी ह्या कार्यावळीक आपले उलोवप करचें. आमचे गोवा राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, माझे पंचायत डायरेक्टर नारायण घाट, रशीद नाईक बीडीओ, दुसरे बीडीओ, हांगा तुम्ही सगळे न्यूली इलेक्टेड जिल्हा परिषदेचे सगळे मेंबर आणि मोगाडी मेंबर्स ऑफ द प्रेस आणि मोगाडी इश्टांनो, रावन रावन पावना दिसताले आणि तुम्ही तुमच्या मंजिलाक इलेक्ट जाऊन येऊन दाखवले. मार्च पासून तुम्ही रावताले. एक 2 दिसा लागून कितलो वेळ झाला, एकाच दिसा लागून कितलो वेळ गेलो घालयलो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. कॅम्पेनिंग सगळें जावन नुसते वोटिंग उरलेले. पूण हे आमकां एक शिकयता की वेळ येयल्ले बगर कांय जायना. ठरयले तशेंच जाता. आमी कितले येवजिले पूण एक गोंया सारखे स्टेटीचे भाग जावन आसा की गोंयान बरें तेंच जाता म्हणून एक म्हणणी आहा तशी, द गॉड्स ड्वेल इन गोवा. सगळे देवूय गोंयान रावता म्हणून कितें वायट थोडे पळयतना आमकां चड बरें पळोवपाक मेळटा. आनी हें बरें करपा खातीर म्हाका समजणी आसा तशें जिल्हा परिषद मेंबर सगळे तुम्ही निवडून येयल्ले आसा. केन्ना केन्ना विचार जाता 3 टायर सिस्टम गरज आहा काय ना. नाव दॅट इट इज अ रियालिटी. तुम्ही सगळ्यांनी मेळून काम करपाक जाय. तुमच्या भागांनी सुदार हाडपाक. पंचायती आपले काम करतलेच पूण जिल्हा बॉडीनी काम करपाक जाय. प्रत्येक मेंबरान काम करपाक जाय. आमकां खबर आसा जितले चड हातभार घालतात, चड हात येतात तितले एक बॉडी जशी मोडपा इझी आणि कितले बॉडी आहले मोडपा मेळना. तुमचे स्ट्रेंथ, पंचायतीचे स्ट्रेंथ, MLAचे स्ट्रेंथ असे सगळेच मेळून काम केल्यार तुम्ही चिता गोंय तुम्ही हुंय पावपाक शकता. ते सदांच एक चर्चा, आमकां चड पावर जाय, आमकां कांय पावर ना. तुमकां खऱ्या अर्थान पावर कसो घेवपाचो तुमचे कार्याचेर आसा. जसे तुमचे बरे कार्य जाता फाल्यां सगळे फांकारता, गोंयचे लोक उलयता, तुमच्या भागांनी उलयता, जिल्हा बरें काम करता. म्हाका अनुभव आसा तसो हेजे आदलेय बॉडी बरें काम केल्लें आसा. म्हाका खबर आहा एस्टिमेट सरकारा कडेन आसलेल्यो त्योच काम करपा खातीर. इवन थोड्या पंचायती कडेन त्योच एस्टिमेट आसल्यो त्यो जेन्ना आमी जिल्हा कडेन दिल्यो. सिंपल थिंग, लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज कॉस्ट सारखे 1/5 आयले. ही शाबासकी हांव अजूनय जिल्हा बॉडी दिता आनी हेच अर्थान तुम्ही फुडाराकूय काम करपाक जाय. कित्याक ही बुनियाद सोंपेपणान करपाचे तुम्ही ऑलरेडी मांडावळ केल्ले आसा. थोडेशे जाण कितले फाटी इलेक्ट जावन आहा, एक फाटी इलेक्ट जावन येयल्ले आसा. तुम्ही दुसऱ्यांक गायडन्स करपाक जाय, पावर दिवपाचे. म्हाका तरी खात्री आसा की म्हाजे विचार आसा तुमचे थोडे पावर वाडोवपाकूच जाय. आनी हांव जाणा म्हाजे माननीय मुखेलमंत्र्याचे विचार तशे आसा. वाडयतले आमी. फंड्स तुमचे वाडयल्ले आसा. जेन्ना हांगा चेअरमॅन आयिल्ले NK सिंग प्लॅनिंग कमिशनाचे, हांवें एक प्रेझेंटेशन केल्लें कित्याक फंड्स वाडोवपा जाय जिल्ह्याक, कित्याक फंड्स वाडोवपा जाय पंचायत बॉडीनी. आनी तेन्ना आमकां दर वर्सा 13 फायनान्स कमिशन हार्डली 23 करोड कितें आमकां मेळ्ळलें. 14 कमिशन आमकां 32 करोड कितें मेळ्ळें. पूण पयलेच खेपे 15 कमिशन फायनान्स कमिशन जेन्ना हांगा आयले आमचे आयकून दिल्ली वचून आमकां 75 करोड पंचायत बॉडी सँक्शन केल्ले आसा. मोर दॅन डबल. हे तुम्ही लक्षात दवरपा जाय. आनी एज अ मॅटर ऑफ रायट 15% ऑफ 75 करोड वील डायरेक्टली रेस्ट विथ द जिल्हा पंचायत बॉडीज. म्हणजे तुमच्या हातीन
आमकां बरें दिसो काय नाका आमचे तुमच्या हातीन डायरेक्ट पैसे वयतले आनी आमकां बरें दिसतले की हे तुमच्या हातीन हे पैसे वयता म्हूण कित्याक सुदार तुमी करतले कामां तुमी करतले. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, लोकशायेन वेगळे वेगळे लोक असता, लोकशायेन वेगळे लोक असता तेन्ना वेगळे वेगळे ओपिनियन असता, पूण लोक सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम. लोकांनी उलयले, पीपल हॅव स्पोकन थ्रू यू, पीपल हॅव स्पोकन थ्रू ईच इलेक्टेड मेंबर. आनी म्हाका एकूच खूश भोगता की रुलिंग पार्टी ऑफ द डे जो आमचो भाजपाचो रुलिंग आसा तांकां एक व्हडल्यांतलो व्हडलो हांव परत रिपीट करता, कोल कसो बरें काम करता पासून हे आमकां गोंयच्या लोकांनी दिल्लो आसा. हे हांव मुडपा फाटीं सोडना, कित्याक प्रचाराक थोडे कडेन हांवूय गेल्लो आनी सुरवात जाला तेन्ना कशे कशे लोक उलयताले ते म्हाका खबर आहा. पूण जेन्ना आमी एक कोडोनी दिली, एक्सप्लेनेशन दिलें, फॅक्ट्स मांडले, लोकांक खरें तें कितें पोटवलें, तेका लागून लोकांनी तुमकां निवडून दिला. जशें आमी योजिता बरें काम करपाक, म्हाजी एकूच मागणी तुमचे कडेन, तुमी बऱ्यांतले बरें काम करपाक तुमची येवजण दवरपाक जाय. सरकार जरूर तुमचे बरोबर आसतलोच, स्किमी बाबतींत म्हण नाका, चड फंड्स दिवपा बाबतींत म्हण नाका, कितले चड पावर देता ते मानादीक सीएमा सांगू दी तुमकां, ते हांव सांगपाक सोदना. हांव आतां तेजे कडेन म्हणटालो की आमकां तांकां दिवचें पडटलें म्हूण, कित्याक आमकां जाय बरें काम जाल्लें आनी तुमी सगळे बरे मनीस म्हूण तुमकां लोकांनी फुडें काडलेले आसा. बरें काम करपी म्हूण, सोशियल काम करपाक तुमी ते मडार दिसता म्हूण तुमकां मुखार काडलेले आसा. आनी कोण जाणा जायते जिल्ला मेंबर MLA जाता. ही चळवळ कशी पब्लीक सर्विसान चालूच आसता. तेका लागून हांव चड वेळ ना घेता. हांव आनी तुमचे कडेन केन्ना दुसरे खेपे तुमचें ट्रेनिंग जालें कशें काम करपा जाय, हांव चड टायम तुमचे बरोबर काडटलो एक्सप्लेन करपाक कशें यू कॅन बिकम इवन मोर रेलेवंट देन एनीबडी. आज ते हांव उलयना कित्याक सीएमाक वचपा जाय, ताका दुसरें कितें फंक्शन आहा. पूण एकूच सांगता, कंटिन्यू द गुड वर्क. देर इज ऑलवेज रेकग्निशन. वर्क एलोन हॅज इट्स मेरिट म्हूण एक म्हणणी आहा. एक पयले दिसा रेकग्नायज जायना, दुसरे दिसा जायना, तिसरे दिसा, चवथे दिसा डेफिनेटली रेकग्नायज जाताच. यू वील बी रेकग्नायज बाय युअर वर्क. तुमची ओळख लोकां कडेन आसून दी बरें काम करता ती, तुमची ओळख आसून दी लोकांक तुमी खऱ्यांनी पावता ते, तुमची ओळख आसून दी एक बरें उतर दिता ते. सगळीं कामां जाता म्हूण अशें ना, पूण एक एकदां काम जायना जाल्यार तुका एक बरें उतर दिल्यार लोक तेजो उगडास करता, तेजी याददाश्त काडटा आनी तेन्ना तुमी बरे मनीस म्हूण फुडें वयतले म्हूण, गोंयचे आनिकूय सुदार करतले म्हूण ही अपेक्षा धरून म्हाजें तुमकां फूल कॉपरेशन आसतलें हें सांगून हांव सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक हार्दिक हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, शुभेच्छा दिता की तुमी तेजो खरें इलेक्ट जाल्यार तेजो सुवाद लोकांक दाखोवया की हो बऱ्यांतलो बरो सुवाद आमी आहा तुमचें बरेंपण करपाक आनी लोकां बरोबर तुमी आहा म्हूण. हें सांगून विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. बरें तुमचें जावचें, आमी सगळ्यांनी मेळून बऱ्यांतले बरें गोंयचें काम करचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना हांव मागता ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरा कडेन की तेणी आयज ह्या कार्यक्रमाक जमिल्ल्या सगळ्या जिल्हा पंचायत सदस्यांक मार्गदर्शन करचें आनी सगळ्यांक संबोधीत करचें. सर. डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांणी आयोजीत केल्ल्या आयच्या जिल्हा पंचायत सदस्य हांकां शपथविधीच्या सुवाळ्याक म्हज्या बरोबर व्यासपीठार हजर आसात पंचायत मंत्री बाब माविन गुदिन्हो, डायरेक्टर बाब नारायण गाड, म्हाज्या समोर बसलेले सगळे नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य, तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. आमी ताका म्हणटा की तुमी सगळे जाण पयली गजाल आसा की तुमची लोकप्रियता लोकां मदीं आसा म्हणूनय तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा. नॉट दॅट की वी हॅव ओनली सपोर्टेड. तुमकांय लोक आयडेंटिटी आसा आनी ताकाच लागून लोकांनी तुमकां सगळ्यांक निवडून काडल्या. त्या बद्दल खरोखरूच मना पासून तुमचे खूब खूब अभिनंदन. दुसरी गजाल 3 टायर्ड सिस्टीम, पंचायत, जिल्हा पंचायत, लेजिस्लेटिव्ह, ह्या 3 टायर्ड सिस्टमींतल्यान आमचें कामकाज चलता. गोंय खूब बारीक राज्य आसल्या कारणान
कोणाकडे कितल्यो पावर्स मागीर पंचायती थंयसर जिल्हा पंचायती सदस्यांक भितर सरूंक दिना आनी आमदार हांगासर तांकां भायर सरूंक दिना अशा खंयच्या तरी मदल्या कचाट्यान तुमी अडकलेले आसा. बट इच्छा असेल तिथं मार्ग आमी सदांच म्हणटा. त्या खातीर काम करतले आसत जाल्यार काम करतल्याक खूब व्हडलें काम आसा. नो डाऊट काही पावर्स काही लिमिटेशन्स आनी काही ज्यो दिवपाक जाय ताजेर विचार डायरेक्टर पंचायत सेक्रेटरी पंचायत आनी पंचायत मिनिस्टर्स हाज्या बरोबर सुरू आसा आनी निश्चितच रित्या त्यो पावर्स तुमकां ज्यो मेळटल्यो पण त्यो पावर्स मेळच्या पयलीं तुमकां द ट्रेनिंग वीच इज रिक्वायर्ड द जिपार्ट इज गिविंग द ट्रेनिंग फॉर यू पीपल. म्हाका दिसता ऑन द 24th या 25th ऑफ जानेवारी 12 ते 15 तारीख तुमकां ट्रेनिंग आणि ट्रेनिंग तुम्ही अटेंड करप की खरोखरूच गरजेचें आसा. आमची जिपार्ट ही संस्था जी ओल्ड गोवा काम करता कशा पद्दतीत आमी रुरल एरियेत काम करपाक जाता हाजी बऱ्यापैकी ट्रेनिंग दे हॅव द एक्सपर्ट म्हणून तर ती 4 ते 5 दिसांनी एकदाच न्ही तर ते खंय तरी 1 वर्स जाल्या उपरांत परत एकदा ट्रेनिंग आणि हे फावटी तर म्हटल्यार आमी डिपार्टमेंट वायज ट्रेनिंग ही सगळ्या जाणांक सदस्यांक मेळपाक जाय. ओके, पयल्यान पयलीं तुमी निवडून आयले आमी काम करता आसतना राजकारण अपार्ट आमकां लोकां मदीं जर वतले आसत जाल्यार आमी आसा त्या सरकाराच्या बरोबर वचून हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान मुळात सांगता खंयसरूच म्हाका कोणाच कडेन राजकारण करपाचें ना. लोकांची कामां लोकां पर्यंत करपा खातीर तुमी लोकप्रतिनिधी म्हणून ती लोकां पर्यंत व्हरपाक म्हाजे कडल्यान आनी म्हाज्या सरकारा कडल्यान तुमकां पुराय सहकार्य आसतलें हें हांव निश्चितच सांगता. माविनान एक बरी गजाल सांगली आतां पर्यंतच्या असेंब्लीत म्हणजे जिल्हा पंचायत सदस्य हे आमदार जाल्ले आसा. सो दॅट तुमकांय स्कोप आसा. जो कोण बरो काम करतलो तो अजुनूय बी फुडें पावपाक शकतलो. पावपाक शकतलो काय ना रे? ताळयो वाजयात मरे. देर इज स्कोप. ओके, त्या खातीर आमी जितके बरें काम करतले जितक्या बऱ्या पद्दतीन लोकां कडेन संपर्क दवरतले तितके तुमी अजुनूय बी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक शकतले. हांव विशेष करून 1-2 गजाली तुमच्या समोर मुद्दामून दवरता विच इज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा. हो कॉन्सेप्ट मुद्दाम आणि मुद्दामूच सांगता कारण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन पॅन्डेमिकच्या काळात आत्मनिर्भर भारत स्कीम ही येवजण लॉन्च केली आणि विच इज 21,000 कोटी रुपया द 10% ऑफ द बजेट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि त्यांनी एलोकेशन केलें आणि खरोखरूच सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आतापर्यंत आम्ही 35 येवजण्यो लोकांपर्यंत पावोवपाक शकल्या. 35च्या वयरूय येवजण्यो आसा. इट इज अप टू द 80 पण आम्ही सगळ्यो पावना. माय सीएमओ ऑफिस इज फॉलोईंग विथ ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर सांगपाचें जालें जाल्यार वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत पयले फावटी आमचे जे मिल्क फार्मर आसा तांकां हाज्या पयलीं केन्ना किसान क्रेडीट कार्ड मेळूंक नाशिल्लें. तांकां पयलीच फावटी किसान क्रेडीट कार्ड फॉर द वेटरनरी म्हणजे मिल्क फार्मर फॉर द फिशरीज हांकां दिवपाचें काम हें आमच्या डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी हेंच्यांनी केलें. फिशरीज डिपार्टमेंटान केलें. 1,60,000 रुपया तांकां विदाउट इंट्रस्ट हे पयशे हे तांकां मेळ्ळे एका वर्सा खातीर. 1 वर्सा भितर तांच्यांनी 1,60,000 रुपया परत करपाचे. मागीर ती गाड्याकारांची आसतली जशी इंडस्ट्रियलिस्टांक म्हणजे 20% एडिशनल लोन मेळ्ळें तसो सिंपल गाड्याकार आसा त्या गाड्याकाराकूय बी 10,000 लोन दिवपाचें काम हें आमच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या योजने खाला केलें. तेकाच जोडून आमी जो स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट काडला किंवा कन्सेप्ट जो सुरू केला आणि त्या माध्यमांतल्यान हर एक पंचायतीत आमचो गोवा सिव्हिल सर्व्हिस कमिशनचो अधिकारी दर शेनवारा त्या ग्रामपंचायतीन बसता. तो रायट फक्त पंचायत सदस्यांचो न्ही त्यांच्या बरोबर डिस्कस करून तांकां तो इम्प्लिमेंट करप. तो रायट तुमचोय आसा. जनरल पब्लिकाचो जो आसा तसो तुमचो तो चड रायट आसा. ताज्या कडेन बसून ताज्या कडेन डिस्कस करू शकता. त्यो येवजण्यो कश्यो लोकां पर्यंत पावूंक शकतल्यो हाजेर तुमी भासाभास करू शकता. ताज्या कडेन उलोवंक शकता. ताज्या कडल्यान समजून घेवंक शकता. वी हॅव गिवन द 15 पॅरामिटर्स फॉर हिम. 15 पॅरामिटर्स आसा म्हणजे फॉर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, हावजिंग फॉर ऑल, इलेव्हेशन ऑफ द पोल्ट्री, स्किल डेव्हलपमेंट, नरेगा. हांव तुमकां एक उदाहरण म्हणून मुद्दामून सांगता जे आमचे जॉयंटली विथ द RDA डिपार्टमेंट आणि आमी WRD डिपार्टमेंट एवरी इयर WRD डिपार्टमेंट डिसिल्टिंग ऑफ द नाला कॉन्ट्रॅक्ट करताले. टेंडर दिताले की तो 1.5 कोटीचो टेंडर दिलो काय कोण तरी तो व्हरून टेंडर पायतालो आणि खंयच्यान तरी कर्नाटक बिहार हांगातल्यान लेबर येताले आनी ते काम करताले. ओके, द सेम वर्क आमी पयले फावटी म्हणजे RDA डिपार्टमेंट WRD हे जॉयंटली एकीकडे आयले आणि तांच्यांनी 2.5 कोटीची कामां आमच्या नरेगाच्या अंडर रजिस्टर्ड असलेल्या वर्करांक इन नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा DRDA डायरेक्टर्स आमचे हांगासर बसलेले आसा मॅडम.
तांच्यांनी केले 2.5 कोटी रुपया गोंयकार लेबर आमच्या भावा भयणींक तांच्यांनी ते काम करपाक डिस्ट्रीब्यूट केलें आनी सांगपाक आनीक खोस भोगता पयलीं काम जातालें तेज्या पेक्षा कितलेशेच पटीन तें काम बरें जालां आनी क्वॉलिटी वर्क जाला. त्या खातीर आमी इनोवेटीव आयडियाज केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता नक्कीच आमी खूब बरें काम अशा पद्दतीत करपाक शकतले. विशेष करून स्वयंपूर्ण गोवाच्या बाबतीत सांगता आसतना एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी फार्मिंग आसतलें, फिशरीज आसतली, ज्यो डायरेक्ट डिपार्टमेंट विथ लिंक विथ द पीपल, जी डिपार्टमेंटां आसा तांकां तुमकां फुल्ली रायट आसा की आमी म्हणटले फाल्यां सकाळी आमकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमकां 15 जाणांक एके कडेन हाडपाक जाय, आमकां कोण तरी ट्रेनिंग दिवपाक जाय. म्हणजे आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटा पासून ते जिपाट डिपार्टमेंट पर्यंत, कॉयर डिपार्टमेंट पर्यंत तुम्ही जो स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून जो अधिकारी आमचो त्या ग्रामपंचायतीन बसतात ताच्या कडल्यान कार्यक्रम डिसायड करून घेयात. ही वील हेल्प यू. त्या खातीर आमकां फुडें वचपाक जाय, आमकां फाटीं वचपाचें ना. म्हणून आमकां विकासाच्या वाटेत फुडें वचपाक जाय, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेन फुडें वचपाक जाय आनी निश्चितच गोंय जर फुडें वयतलें आसत जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य हें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता जो ट्रेनिंग आनी बाकी सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी फुडें गेल्या उपरांत आमकां विकासाच्या वाटेत फुडें वचपाक तुमचे सदोदीत सगळ्यांचे सहकार्य लाभतलें आनी निश्चितच पुराय तुमची फुडली 5 वर्सां हाज्या खातीर म्हणजे वेगवेगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम जातले, वेगवेगळे टूर प्रोग्राम जातले. ताज्याय पेक्षा चड म्हत्वाचें आसा तुमी जे इलेक्ट जावन येयल्ले आसा इट इज डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाक. हांव परत सांगता, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कोणूय करतलो. आतांय आसतले सरकारी अधिकारी खंय तरी गटर बांद, रस्तो बांद हें चालूच आसा. आमकां तें म्हत्वाचें ना. मनशाचो विकास, ह्युमन डेव्हलपमेंट हो खूब म्हत्वाचो आसा आनी वी वॉन्ट टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ द इन द सोसायटी. अंत्योदय तत्वाचेर म्हजें सरकार चलता. म्हणजे द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी, ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत पावपाक जाय. ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. हांव हें सांगता आसतना मुद्दामून सांगता, फाटले आमी 8 ते 10 दीस म्हणजे तुमचे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन चालू आसतना आमी सोशल वेलफेअराच्या मार्फत एक कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो. प्रत्येकाचो म्हणजे जो डिजाबल मनीस आसा त्याच्या पर्यंत आमी पावचो आनी म्हाका दिसता आमी सक्सेसफूल जाले. 80% लोकां पर्यंत जे फिजिकली डिजाबल्ड आसा, कोणाक तरी पांय ना, कोणाक तरी आयकूंक येना, कोणाक तरी दिसना, कोणाक तरी हात ना, ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी कॅम्प जाले. मॅक्झिमम लोक थंय पावले. म्हणजे द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टीस, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विथ द LMCO आनी डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर, म्हणजे ह्या पद्दतीत एक जॉईंटली प्रोग्राम जो आम्ही केलो त्यांच्या पर्यंत पावपाक शकले. असे विविध प्रोग्राम्स म्हणजे तुमच्या इनोव्हेटिव्ह आयडियातल्यानूय तुमकां वेगवेगळे प्रोग्राम्स जे आसा हे येवपाक शकता. वेगवेगळे प्रोग्राम तुम्ही सजेस्ट करपाक शकता जेणे करून आमकां शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय. आमच्या माणकुल्या आनी भांगराळ्या गोंयांत म्हाका दिसता एकूय दुख्खी मनीस उरचो न्ही, हें म्हणजे पयलें तत्व आसा. आमी गोंयची 60 वर्सां लिबरेशन इयरची मनयता. आमी कालूच सुरवात केला. भौमानिस्त आमचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जी हे गोंयांत येवन गेले आनी फुडलें एक वर्स जें आसा हें गोंयांत आसलेल्या 15 लाख संख्येच्या गोंयांत म्हाका दिसता उपाशी जसो कोण उरचो न्ही, तसोच आमी म्हणटा की बेजीक नीड्स ज्यो आसा पळय न्ही, म्हणजे जाका आसतले की लायट आसतली, उदक आसतली, टॉयलेट आसतल्यो, ह्याय गरजा पासून त्याच बरोबर म्हणजे सेंट्रल सेक्टर आणि सोशल आणि स्टेट सेक्टरांतल्यो एकूय येवजण ताच्या पर्यंत कोणूय आमची एखादी विधवा भयण जिका DSSYची पेन्शन मेळना किंवा एखादो ऑर्फन भाव जाका आवय बापूय ना ताका बचपन सारकी स्कीम मेळनास तर तो उरचो न्ही, ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आसा. त्या खातीर म्हाज्या आख्याय रित्या येवपी इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एटलिस्ट आय विल सी दॅट 100% रीच ऑफ ऑल द स्कीम. म्हणजे माहिती खंयचीय जावं ही पावोवपाचो प्रयत्न जर आपण केलो जाल्यार निश्चितच ती येवजण सरकारान दिल्या म्हणण्या पेक्षा एकदां लोक कितें म्हणटा खबर आसा, तुवें दिल्या म्हाका म्हणटात. कारण तुवें जेन्ना हाडून पावयता सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसता. हांव मुख्यमंत्री म्हणून हांगांतल्यान डिक्लेअर करता, बट थंय पावोवपी जो मनीस आसता हो तो तुमी आसूं शकता. आनी निश्चितच म्हणजे हांवें त्या खातीर सांगलें पॉलिटिक्स अपार्ट आमकां फॉर द डेव्हलपमेंट आनी गोंयच्या मनशा शेवटच्या मनशाचो विकास करपा खातीर तुमचो सदोदीत हातभार लागतलो. हाज्याय फुडें तो हातभार लागचो हाजी अपेक्षा करता. परत एकदां खूब खूब अभिनंदन आनी फुडलीं 5 वर्सां अशाच पद्दतीत गोंयच्या विकासाच्या वाटेत फुडें वचपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्याक त्याच भशेन आमच्या पंचायत मंत्री दोगांयकय काही दुसरे कामां आशिल्ल्या कारणान आमी सरांच्या उपस्थितीन
नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा असे एक जिल्हा पंचायत सदस्यांचे हांगा शपथविधी पयली घेतले आणि त्याच्या नंतर आम्ही 5-5 ग्रुप करून जशा लँग्वेजी प्रमाणे त्या प्रमाणे शपथविधी हांगा ग्रहण केली वयतली. हांव पयली सुवातेर मागता साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत मेंबर दीपक तिरू नायक बोरकर